हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर काल आसली कोजागिरी पौर्णिमा. कोजागिरी पौर्णिमा नवरात्राचे 9 दीस जावन दसरो जावन जी पयली पुनव येता ताका म्हणटा कोजागिरी पौर्णिमा. कांयशा जाग्यांचेर सरस्वती पुजलेली आसा जाल्यार ती पावयता आनी कृष्णा पुजलेलो आसा जाल्यार कोजागिरी पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिसा पावयता. कोजागिरी पौर्णिमे दिसा गोल्डन मिल्क जातून हळद, केसर, ड्रायफ्रूट्स घालून ते दिता. कांयशे जाग्यांचेर घरानूय सेलिब्रेट करता. 12 जायसर जाग्यार रावून चंद्राक दाखोवन ते दूध पियेता. हेका गोल्डन मिल्क म्हणटा, केसर मिल्कूय म्हणटा, ड्रायफ्रूट्स मिल्कूय म्हणटा. हे खूब हेल्दी आसता. तुम्ही तुमच्या वाटेन कोजागिरी पौर्णिमा कशी सेलिब्रेट करता ते म्हाका कमेंट करून सांगा. आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां 2 रेसिपी दाखयतले. फर्स्ट आसा ब्रेड उपमा ओ ब्रेड पोहा अशें बी म्हणटा तेका, आनी नेक्स्ट आसा प्रॉन्स चिली. चला तर सुरवात करूया ब्रेड उपमा करपाक. हांवें घेतला एक कांदो बारीक चिरून, मोहरी, हळद, मीठ, एक मिरसांग अशी बारीक चिरून घेतला, जिरे, कोथमीर, पीनट्स घेतला, हे ऑप्शनल आसा. घेतला पाव असो बारीक चिरून आणि ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट. गॅसार एक कढाई दवरून ती गरम करपाक जाय आणि तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेवपाक जाय. तेल बरें गरम जालें म्हणटकीर तातूंत सासवां घालून घेवपाक जाय ओ मोहरी गरम जाले म्हणटकीर तातूंत पीनट्स घालून घेवपाक जाय आनी पीनट्स भिंगटा बरी ब्रावन जायसर रोस्ट करून घेवपाक जाय. हेका शेंगदाणे बी म्हणटा. ब्रावन जाले म्हणटकीर ती काडून घेवपाक जाय. पीनट्स काडूंक ना जाल्यार करपा शकता, कित्याक पीनट्सान ऑयल आसता न्हू. सेम तेलान जिरे आणि एक मोठो उबो बारीक चिरिल्लो कांदो घालून बरो रोस्ट करून घेवपाक जाय. बरो असो फ्राय जाला म्हणटकीर मातसो तेचो कलर चेंज जाता म्हणटकीर तातूंत एक बारीक चिरिल्ली मिरसांग घालून घेवपाक जाय. मिरसांग फ्राय जाता म्हणसर तातूंत मीठ आनी हळद घालून घेवपाक जाय. मीठ आनी हळद कांदो भाजता तेन्ना घातले जाल्यार कांदो बरो फ्राय जाता. कांदो बरो फ्राय जाल्या उपरांत हरवी मिरसांग, कांदो, मीठ, हळद तातूंत बारीक केल्लो पाव घालून बरो असो मिक्स करून घेवपाक जाय. तुमचे कडेन जाता तितलो बारीक पाव करा, तातूंत टेस्ट बरी लागता. तुमचे कडेन करपील आसा जाल्यार तुमी करपील घालूं शकता. म्हाजे कडेन अवेलेबल नासलो सो हांवें घालूंक ना. वयल्यान अशी कोथमीर घालून ही डीश सर्व करपाक जाय. ही डीश आतां खावपा खातीर रेडी आसा. आतां आमचो ब्रेड उपमा ओ ब्रेड पोहा जावन रेडी जाल्लो आसा. हातून जाय जाल्यार तुमी एक्स्ट्रा वेजिटेबल जशे की कॅरट, कॅप्सिकम, ग्रीन पीस, टोमॅटो घालूं शकता. एक्चुली हांव टोमॅटो घालता, पण हे फावटी हांवें नॉर्मल प्लेन केला. ही ब्रेकफास्ट रेसिपी आसा. इवन इवनिंग टी टायम तुमी ही खावं शकता. होप तुमकां म्हाजी ही रेसिपी आवडली आसतली. चला तर आतां नेक्स्ट रेसिपी करपाक सुरवात करूया, जी आसा प्रॉन्स चिली. चला. त्या खातीर हांवें हांगासर घेतला ऑनियन असो मोठो चिरून घेवपाक जाय. प्लस तेतून स्प्रिंग ऑनियनाचो बी कांदो आसा पळय. स्प्रिंग ऑनियनाची पात घेतल्या. 4 ते 6 मिरसांगो अश्यो उब्यो चिरून घेवंक जाय. कॅप्सिकम, ग्रीन कॅप्सिकम घेतला, तोय बीन असो मोठो चिरून घेवपाक जाय. रेड कॅप्सिकम बी घेवं शकता. टोमॅटो घेतला, ते बीन मोठे चिरून घेतला. हळद, मीठ, डार्क सोया सॉस 2 to 3 स्पून, टोमॅटो सॉस, जिंजर गार्लिक, कॉर्नफ्लावर, प्रॉन्स, ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट.
एडिशनल तुम्ही समज कमी मिरसांगो घेता जाल्यार ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस घेवं शकता. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर घेवन तातून प्रॉन्स घालून सॉल्ट आणि हळद घालून बरें मॅरिनेट करून घेवपाक जाय. हाफ सॉल्ट सॉस करपा खातीर दवरपाक जाय. गॅस ऑन करून तातून एज पर रिक्वायरमेंट ऑयल घालून घेवपाक जाय. ऑयल बरी गरम जालो म्हणटकीर तातून मॅरिनेट केल्ली प्रॉन्स घालून बरी फ्राय करून घेवपाक जाय. प्रॉन्स बरी फ्राय जाले म्हणटकीर तांचो पळय कलर चेंज जाता. सो ही न्हू एक्चुली हाफ फ्राय करपाक जाय कित्याक सॉसान आनीक फ्राय करपाक जाय. सो मातशी फ्राय जाल्या उपरांत ती एका कंटेनरान काडून घेवपाक जाय. सेम कंटेनरान जिंजर गार्लिक, चिली आणि ऑनियन घालून बरो रोस्ट करपाक जाय. ऑनियन मातसो फ्राय जाल्या उपरांत तातून कॅप्सिकम आणि टॉमॅटो घालून घेवपाक जाय. ह्यो भाजयो न्हू चड फ्राय करपाच्यो ना कित्याक चिलीक आमकां ती क्रंची जी हे आसता पळय टेस्ट आसता पळय ती आमकां चिलीक जाय. सो चड भाजून घेवपाचें ना, मातशें रोस्ट करून घेवपाक जाय. भाजयो मातशें रोस्ट जाल्या उपरांत तातून स्प्रिंग ऑनियन घालून घेवपाक जाय. भाजयो बरो फ्राय जालो म्हणटकीर तातून 2 टेबलस्पून सोया सॉस घालून घेवपाक जाय. हे डार्क सोया सॉस आसा आणि 2 to 3 स्पून टोमॅटो सॉस घालूंक जाय. फ्लारान 2 स्पून उदक घालून ते घालून घेवपाक जाय आनी ते बरें अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. आता प्रॉन्स घालून ते बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी एक खतखतो येवंक दिवपाक जाय. आफ्टर 1 बॉयल आमची प्रॉन्स चिली खावपा खातीर रेडी आसा. आय होप आता म्हाजी प्रॉन्स चिली आनी ब्रेड पोहा जावन रेडी जाल्ली आसा. होप तुमकां म्हाज्यो दोनूय रेसिपी आवडल्यो आसतल्यो. प्रॉन्स चिली तुमी रोटी, नान कित्याय वांगडा खावं शकता. इवन नॉर्मल चपाती, ब्रेड, स्लायस ब्रेड अशें खावं शकता. तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. थँक्यू. बाय.